केंद्र सरकारान ड्रायव्हिंग लायसन्साच्या नेमांत खूब बदल केल्यात. आता ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जाल्यार आरटीओ ऑफिसांत वचपाची गरज ना. 1 जून सावन हे नवे नेम लागू जातले. हे खातीर तशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. हे अधिसुचोवणे प्रमाण आता खंयच्याय वाहन प्रशिक्षण संस्थेचेर तुमी ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर परीक्षा दिवपाक शकतात. तशेंच ड्रायव्हिंगाचें प्रशिक्षणूय घेवपाक शकतात. मात खंयच्याय ड्रायव्हिंग शाळेंतल्यान तुमकां ड्रायव्हिंग परवानो मेळचो ना. सरकाराच्यो अटी पुराय करपी ड्रायव्हिंग स्कुलांकूच लोकांक वाहन चलोवपाचो परवानो दिवपाक मेळटलो. देवदेवतांचेर आक्षेपार विधानांक लागून न्यायालयान कादयत आशिल्ली स्वताक समाज कार्यकर्ती म्हणपी श्रेया धारगळची धुडकूस चालूच. आपल्याक अस्थमा अटॅक आयला म्हणून दावो करपी श्रेयाचो म्हापसा आजिलो हॉस्पिटलांत बोवाळ. श्रेयाक बांबोळे IPH बीन व्हेल्या. श्री लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणांचो अवमान करपी श्रेया धारगळकारीचो जामीन अर्ज दिवचलच्या न्यायालयान भायर मारलो. श्रेया हिणे दिवचलच्या न्यायालयात दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा दिवचलच्या B कोर्टात सुनावणी जाली. फाटल्या 7-8 दिसांच्यान कहर केल्ल्या आडमेळ्या पावसान बिरेस्तार राती पुराय गोंयांत सांवार घालो. कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान वीज पुरवण बंद जाल्ली. अचानक पडिल्ल्या आडमेळ्या पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाल्ली. दर्या खोदळिल्ल्यान बंगालच्या खाडीत रेमाल हे खर चक्रीवादळ येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. हाका लागून भोंवतणच्या राज्यांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 25 मेक सकाळी हे चक्रीवादळ तयार जावन रात मेरेन खर परिणाम दर्शावपाक शकता असो अदमास आसा.
शुक्रारा सकाळी तांत्रिक कारणांक लागून उत्तराखंडातल्या केदारनाथात हेलिकॉप्टराचे इमर्जन्सी लँडिंग करचे पडले. पायलटाच्या हुशारकायेक लागून ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पायलटा सयत हेर सगळे प्रवाशी सुरक्षीतरित्या परत आयले. ह्या घडणुकेचो सीसीटीव्ही फुटेज सध्या व्हायरल जाला. भारतीय हवामान खात्यान सोमार वेळेर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्लीच्या जायत्या वाठारां खातीर हीट वेव्ह अलर्ट जारी केला. हीट वेव्हाक लागून राजस्थानात सुमार 8 जाणांक मरण आयिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या फाटभुंयेर राजस्थान पुलिशेन लेगीत लोकांक हीट वेव्हाक लागून जावपी हीट स्ट्रोका विशीं जागृताय करपाक सुरवात केल्या. तेच प्रमाण वाडट्या गरमेंत वताक लागून रस्त्यांचेर उदकाचे फव्वारे मारपाक तांणी सुरवात केल्या. उत्तर आणि मध्य भारतातल्या कांय वाठारांनी उष्णताय ल्हारांक लागून भाजी तशेंच दाळ बरीच म्हारग जाल्या. फुडल्या म्हयन्यातूय हीच परिस्थिती उरतली. खासा करून बटाट, टमाट, कांदो हांचे दर वाडिल्ल्यान घरगुती जेवणाचो खर्च वाडला. एप्रिलांत भाजयेचे दर फाटल्या वर्सा परस सरासरी 27.8% चड आशिल्ले. उष्णतायेच्या ल्हारांक लागून भाजी आनी दळांचो खर्च 40% म्हारग जाला. तैवानाच्या संरक्षण दळान F-16 झुजारी विमानां, मोबायल हो आनी संरक्षण प्रणाली तशेंच ड्रोन तैनात करून चीनाच्या ड्रिलाचेर खर नदर दवरल्या. चीनाच्या ह्या कृत्याचो तैवानान खर निशेध केला. एकवीस मे ग्रीनफिल्डाच्या आयवो शारांत अचानक आयिल्ल्या टॉर्नेडोक लागून ह्या ल्हानशा गांवाचें भरपूर लुकसाण जालां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जाणांक मरण आयलां तर 35 जाण जखमी जाल्यात. ह्या टॉर्नेडोन ह्या गांवांतल्या घरांचें बरेंच लुकसाण जालां.
शुक्रारा फोंडे फ्लायओव्हराचेर एके ड्यूक दुचाकीक भिरांकूळ स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकीन लायटीच्या खांब्याक धप्को दिल्ल्यान कुणेच्या श्रवण हरी नायक ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. बिरेस्तारा पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसात उसगांव पणसुले जंक्शनाचेर एक कंटेनर हुमतलो. MRF कंपनींतल्यान टायर लोड करून कर्नाटकाक वतना प्रतापनगर हांगा पणसुले जंक्शनाचेर हो कंटेनर आडवो जालो. सुदैवान जंक्शनार कोण नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. धोकादायक आशिल्ल्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर घालचे अशी मागणी ट्रक चालक तशेंच थळाव्यान केल्या. मोपा विमानतळा लागसार आशिल्ल्या धारगळ पंचायतीच्या कार्यालया मुखार शुक्रारा सकाळी एक म्हस मेल्ल्या अवस्थेत दिसून आयली. कारीन धपको दिल्ल्यान म्हशीक मरण आयला असो अदमास उक्तायल्लो. शुक्रारा वास्को शांतीनगर वाठारांत घरकारान आपल्या घरकान्नीचेर आशिल्ल्या दुबावा वेल्यान खून केलो आनी स्वता पुलीस स्टेशनांत वचून आपल्या गुन्यांवाची कबुली दिली. दोन 2014 उपरांत मये सरकारी जमनीचेर बांदिल्ली सगळी बांदकामां मोडून उडयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. सरकाराची जमनी कोण विकता जाल्यार तांकां वगी रावचे नात. सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीर बांदकाम करीत जाल्यार ते खपोवन घेवचे ना. मये वाठारांत जमनी विकत घेवप्यांनी सदर चौकशी करून जागे विकत घेवचे म्हणून मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी.
सोडणा पुला खातीर भूसंपादनाचो विशय रोखडोच सुटावो करतले तशेंच कस्टोडियन मालमत्ता संदर्भात 2014च्या पयलींची कोणाची कागदपत्रां चुकून उरल्या आसत जाल्यार तांकांय मालकी हक्क मेळोवन दिवपाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांक निवेदन पत्र भेटयल्ल्याचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले। डिसेंबर म्हयन्या मेरेन रो फेरी सेवा सुरू करतले अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले। सेर्नावाटी वाठारांत एका हॉटेलांत बांदिल्ली बेकायदेशीर वणत मोडून उडोवपाचो आदेश गोंय दर्यादेग प्राधिकरणान दिला। दर्यादेग बेकायदेशीरपणान वणत उबारिल्ल्याची कागाळ कांय दिसां पयलीं कोलवा सिवीक फोरमाची निमंत्रक जुडीथ अल्मेदा हांणी केल्ली। पावसा पयलीं संबंधितांनी ही वणत काडपाची मागणी आतां केल्या। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजे आल्तिनोच्यान भाटल्यां वचपी रस्तो बंद केला। फाटल्या कांय दिसां सावन ह्या रस्त्याचें काम चालू आशिल्लें, मात एके सायडींतल्यान दुचाकीची येरादारी कमी प्रमाणात चालू आशिल्ली। आतां हो रस्तो सामकोच बंद केल्यान प्रवाशांची गैरसोय जाल्या। मडगांवां चालू आशिल्ल्या फेस्ताची फेरी आनीक 2 दीस वाडोवन दिवची अशी मागणी धरीत फेरयेच्या स्टॉल मालकांनी शुक्रार मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षांची भेट घेतली। मात हायकोर्टाचो आदेश आशिल्ल्यान आनीक फेरयेचे दीस वाडोवंक शकनात म्हणून मडगांव नगरपालिकेचें म्हणलें। वाळपय वाठारांत आडवेळ्या पावसाक लागून गांवठी मिरसांगेच्या उत्पादनाक बरोच फटको बसला। हवामानात बदल जाल्ल्यान मिरची उत्पादन करपी शेतकार संकश्टात सांपडल्यात। दमट हवामान तशेंच अचकीत पावस पडिल्ल्यान मिरसांगेचें पीक कुसपाक लागला। पावसाळी हवामानाक लागून पिकिल्ल्यो मिरसांगोय सुकपाक मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांक बरेंच लुकसाण जालां।
एकेवटेन गोंयांत लायटीच्या खांब्याचेर दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅनाक मरण येवपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या. बुधवारा दिवचले लायटीच्या खांब्यार दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅन जखमी जाल्लो. लायनमॅनाक सुरक्षा यंत्रणा दिवन लेगीत बिरेस्तारा शिवोले वाठारांत सुरक्षा यंत्रणा वापरिनासतना लायनमॅन लायटीच्या खांब्यार चडून दुरुस्तीचे काम करतना दिश्टी पडटात. ही कामां करतात जिवाचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न सध्या उपरासला. शारदा मंदिर हायस्कुलांत देगेक आशिल्लो फुटब्रिज धोकादायक स्थितीत आसा. देखून तो बेगींतल्या बेगीन डिसमेंटल करचो म्हणून सीसीपीक स्कुलान पत्र बरयलां. मात सीसीपी जीसीसीची वाट पळयता. बोरी पुला खातीर जमनीचे सिमांकन प्रक्रियेक लोटलेच्या शेतकारांचो विरोध. बिरेस्तारा सिमांकन जावपाचें आशिल्ले थंय मोठ्या प्रमाणात शेतकार जमिल्ले. मात सिमांकन करपा खातीर PWDचे अधिकारी आयलेच ना. पुलाक विरोध ना, मात तो शेतांतल्यान व्हरचो न्ही असोच शेतकारांचो आर्ग्युमेंट. वेर्णाच्या इंडोको रेमेडीज कंपनी उपरांत आतां मडकयच्या एनकब एथिकल कंपनीन नोकर भरते खातीर पुण्या मुलाखती दवरिल्ल्यो. हाचेर गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान खर तिडक उक्तायली. दीसभर चलपी ह्या बोवाळाक लागून निमणे एनकब एथिकल कंपनीन 26 तारखेक दवरिल्ली नोकर भरती मुलाखत रद्द केली. दूधसागर घसघसो अंदू 1 जूना सावन पर्यटकांची येरादारी खातीर बंद आसतलो तसो आदेश उत्तर गोंय रानजीव पर्यावरण आनी पर्यटन विभागाचे उपरांत संरक्षण हांणी जारी केला. भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान मोलेचो दूधसागर घसघसो पर्यटन सर्कीट वाहनांच्या येरादारी खातीर बंद उरतलो अशें आदेशात म्हणलां. मोलेच्या दूधसागर घसघश्या कडेन पर्यटक आकर्शीत जातात. पावसांत लाखांनी पर्यटक ह्या घसघश्याक भेट दितात. मात फाटल्या कांय वर्सां सावन हांगा पर्यटक बुडपाच्यो घडणुको घडटात. तशेंच हो वाठार रानांतल्यान जनावरां खातीर आरक्षितूय आसा. हाची दखल घेवन पावसाच्या हंगामात हांगा पर्यटकांक घेवन वचपी जिपींचेर बंदी घाल्या. अंदूय अशीच बंदी उत्तर गोंय रानजीव पर्यावरण आनी पर्यटन विभागाचे उपरांत संरक्षक हांणी जारी केल्या.